Welcome to Hardcore RDX. This is a series of interview which we began from last week, and this time we have someone who's known more for his acts than his face. People have not seen him much in the television, but people have heard about him. Joe Boy alias Jose Lopez. He has something which no one would feel proud about. He has got 12 cases under his belt. He says he has already been acquitted out of that cases, but the name itself was a terror somewhere in late 90s, and even till recently when his name had come as one of the accused who gave Supari to kill Roy Naik. We have Joe Boy with us. Joe Boy, first of all, tell us, what is this name Joe Boy? Joe Boy म्हणल्यार म्हजें एक निकनेम म्हाजे लेट ग्रँडमदरान म्हाका दिलेलें आनी ह्याच नांवान सावन म्हाका आख्खो लोक आनी म्हाजी गोंयचीं वळखतालीं इस्कोलान तशें आख्खे गोंयान. सो जशें नेम सारकें इजी रायमींग जाता लोकांच्या तोंडाक येत ना उरलें Joe Boy म्हणून. Okay, you are a terror. 12 cases of assault. You have also cases under Firearms Act, and you are also external from this thing. You are a criminal. You are a terror, basically. ना हांव मानून घेवंक शकना कित्याक म्हाका विक्टीम गेला पुलिसांनी. म्हाजें नांव सारकें तिका चीप मेवला फॅब्रिकेट करपाक Joe Boy म्हणून. आनी जितल्यो केसी म्हाजेर फॉल्सली फॅब्रिकेट जाल्या थोड्यो कोइन्सिडेंटली रेजिस्टर जाल्या, पूण तितूंतल्यान म्हाका एक्विटल मेवला सगळ्या केसींक लोक, कित्याक हांवें केन्ना प्रोफेशनली कोणाक एसॉल्ट करूंक ना. No, but you are a person who's been feared about. तुका लोक भिता, तुजें नांव घेवन लोक भिता. पुलीस रिकॉर्डान इवन लास्ट इयर तुजें नांव आयिल्लें आसा. हय, जे मेरेन म्हाका म्हायती नासली ते मेरेन पुलिसांनी म्हाजें नांव डायरेक्ट रिपोर्टरांक मिडियावाल्यांक दिलेलें आहा आनी मिडियावाले म्हाका ओपन आसले. देखून म्हाका तुमचे समोर सांगूंक जालें. हालीं एक 6 म्हयने फाटीं इंटरव्यू घेतलेलो तेन्ना हांवें लोकांक अवेर केल्लो की बाबा तुमी चिंता तसलो मनीस न्हू म्हणून. So you're not a criminal. आय एम नॉट अ क्रिमिनल. पण how it started? People have seen you. तुवें लोकांक एसॉल्ट करतना लोकांनी पळयला, तूं लोकांक मारला, केसीस रजिस्टर जाला, केसीस कोर्टान गेल्ल्यो आसा. ना, हें फॉल्स. कोणें म्हाका पळोवंक ना जेन्ना हांव सेल्फ डिफेन्साक लागून एसॉल्ट जालो तो. हांवें म्हाजें बिजनस स्टार्ट केल्लें टावटिंगां, गोवा गायडींग, ट्युरिस्ट गायड हांव. तेन्ना कितें आसलें, तेन्ना थोडे लोक हफ्ते उखलताले आनी हांव नवोच भुरगो तेन्ना 16 वर्सांचो जालो. हांवें जेन्ना गायडींग स्टार्ट केलें कोणें एक शब्द विचारलें म्हाका, डॅश म्हणून. म्हाका कांयच खबर ना डॅश म्हणल्यार कितें तें. डॅश म्हटल्यार कितें? डॅश म्हटल्यार तुका हफ्तो लागू. कोणाक दिवपाचो म्हणून ते कोण डॅश म्हणटा तिंगा. तिंगा वेगळे वेगळे एस्टेट्स आसले, डिफरंट गँगस्टर्स आनी एक्सेसाचे. सो जेन्ना हांवें तिंगा हफ्तो दिवंक ना, म्हाका खबरूच नासली डॅश म्हणल्यार कितें तें. तेज्या नंतर तेणी तिसऱ्या दिसा हांव गेलो तेन्ना तेणी म्हाका डटी स्टेट दिवन एसॉल्ट केलो. खंय एसॉल्ट जालो? बस स्टँडारच. ओके. पब्लिका मदें. हांव टावटिंग करता, गायडींग करता तेन्ना, ट्युरिस्ट गायडींग करता तेन्ना. तेन्ना हांवें कितें केलें, हांवें उगी रावंक ना, म्हाज्या सेल्फ डिफेन्साक हांवें हात उखल्लो. हात उखलना फुडें म्हाका कळ्ळें हे दुसऱ्याचें हुस्सार पडटा म्हणून. तशी म्हाजी फर्स्ट केस रजिस्टर जाली. That was your first case? That was my first case. And then? देन मागीर म्हाजे पळय जशें गायडिंगान हांव बिजनस एकलो इंडिविज्युअल करतालो तांकां जेलसी जावंक लागली. जेलसी जाता मागीर एकलो न्यू म्हाज्या वाटे घेवंक लागलो. सो सगळ्यांक हांव रिस्पॉन्स दितालो आनी मागीर ते म्हाज्या रायवलांच्या इन्फ्लुएन्सा थ्रू केस रजिस्टर करताले म्हाजेर. So basically the gang war kind of starts. नॉट गँग वॉर, कित्याक हांव खंयच्याच गँगान इनवॉल्व ना न्हू म्हणून म्हाजे कडेन एसेट्सूय ना. हांव एकटोच आसला दिसता. Okay, you say you are not a criminal. No. You are not. Whatever you have done is for तुझे self defense. What is your business? I am into brokerage, real estate brokerage. What kind of brokerage? Real estate. Okay. Selling properties, finding buyers. So since how long you have been in this business? I quitted my touting business in 1998, and then after I started my brokerage business. Okay, there was when you are in news, there was people saying कि Joe Boy म्हणजे कितें. Joe Boy was from a middle class family. मागीर तो spoil जालो, मागीर तो criminal जालो. What is your family background? माझी फॅमिली तो मिडल क्लास बॅकग्राऊंड. माझी मामी डॅडी कुवेट आसली 14 वर्सां. गल्फ वॉर जाल्या नंतर ती रिटायर्ड जाली आनी आतां घराच आसा. आनी म्हाजे भाव आतां भायर आसा. एक भाव म्हाजो स्टेट्स आसा, धाकटो भाव. दुसरो भाव आसा दुबय आनी भयण गोंयान काज जाल्या आनी हांव बॅचलर. ओके, सो बेसिकली तुझे जेन्ना स्टार्ट जालें, यू से की टाउट्सांक लागून प्रॉब्लेम स्टार्ट जालो, थंयच्यान तुवें मारलें, बट देन इट वेंट ऑन. यू हॅव गॉट
12 केसीस अगेन्स्ट. 12 केसीस म्हणल्यार कितें जालें, मागीर जसो हांव कोणाक आयकना जालो, मागीर तितून एक नामचीन मनीस इनवॉल्व जालो. मोठो मनीस गँगस्टर डॉन म्हणल्यार जाता. म्हणजे ताणें कितें केलें, ताणें कितें जालें, ते जे जितले एसोसिएट म्हाका एसोल्ट करून येताले तितल्यांक हांव डिफीट करतालो. सो ताका कळूंक जालें बाबा हो मनीस कोण तो. सो म्हाका एकदां आपोवपाक धाडलो. हांवें डिनाय केलें तेजे लागीं वचपाक. आनी तेज्या नंतर मागीर म्हाजेर डिफरंट प्लेसींचेर एसोल्ट जावंक लागले. ओके. म्हाका एटॅक करूंक लागले. हुंयसर म्हाजे एंटरटेनमेंटाक हांव वयता थिंगासर एटॅक प्लॉट करताले ते. 30 लोक 35 लोक येताले तलवारी रॉड्स घेवन. हे खंयच्या काळान? हे 1997 till 2000. Till 2000. So for around it went on for 5 years. Okay. मागीर then you were also assaulting them back. एसॉल्टिंग म्हणल्यार कितें, हांव प्री प्लॅन एसॉल्ट करनासलो केन्ना. हांव ऑलवेज प्रिपेर्ड रावतालो. कोणें म्हाजे वाटेक येयलो जाल्यार म्हाजे हात उखलतालो. फायर arms case आसा तुज्या अगेन्स्ट. You are found with illegal arms. Okay. And also you are co-accused in many other arms cases. You are actually going to see it's almost like you being a terrorist because you are bringing in arms here. ना हांव मानूंक घेयना, कित्याक म्हाज्या पोजिशनान एकूय आर्म्स मेळूंक नासले. आनी म्हाजे सगळे चार्जशिटान लिहून सगळें मेन्शन केल्लें. म्हाज्या घरान जावं म्हाज्या ऑन पर्सन लिहून एकूय वेपन मेळूंक नासलें. म्हाका तितून फॅब्रिकेट केला, कित्याक एक ऑफिसर ताका मेमो व्हरपाचो आसलो. पुलीस ऑफिसर PI आहलो तो तेन्ना पेंजीम टावनाचो. आनी ताका DIG कर्नल सिंगाचो मेमो पडपाक जालो. सो तेणें केस फॅब्रिकेट केली म्हाजे अगेन्स्ट. तेणें म्हाज्या एका एनिमीचो हेल्प घेतलो आनी म्हाजेर एक्स्टॉर्शन कम आर्म्स केस रजिस्टर्ड केली. पूण मागीर चार्जशीट करतना फकत आर्म्स केस म्हूण रजिस्टर्ड केली. एक्स्टॉर्शन सेक्शन कितें लायलें, एक्स्टॉर्शन सेक्शनान बेल मेळना सोंपेपणी. सो बळीचो बोगरो करपा जाल्यार तुका करपाचो, म्हाका करपाचो. म्हणजे म्हाजें नांवच एक तांकां चीप कशें म्हणलें विक्टीम करपाक. ओके. म्हणजे whenever they want to fix someone they would fix you. हय. आनी तेन्ना कितें जातालें, तेन्ना हांवूय व्हडलें घेवन बसनासलो. तेन्ना मिडिया येनासली हांगासर आनी चडशे हांव मिडिया कडेन इन टचूय नासलो. ते मिडियावाले तें कडेन वयताले, ते कितें रिपोर्टीचो मिडिया न्यूज पेपरांचेर छापताले. ओके. टॉकिंग अबाउट मिडिया, there is one allegation against you, very serious. You gave supari to kill Home Minister's son. We'll come with this point. Right now we are taking a break. We have with us Joe Boy, one of the person who was accused in 12 cases, and as per him he has been acquitted in all the cases. Right now he says he is doing a brokerage business, and he says all the cases were because he tried to self-defend himself. We'll be back with more issues. One important issue about then Home Minister Ravi Naik's son's plot to kill Ravi Naik's son. We'll be back with that. Keep watching RDX in the meantime. आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है. क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास फिल्मोलॉजी है. हाय लेडीज अँड जेंटलमॅन. हा प्रणिता तुमच्या मुखार घेऊन येता बॉलिवूड हॉलिवूड चटपटी गॉसिप्स. हातून तुमका पळोवपाक मेळटली जीवनाचे गीत गारे धुंद भारे. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तुमका पळोवपाक मेळटली ऑन स्क्रीन आणि ऑफ स्क्रीन लव्ह स्टोरी. हेच्याच बरोबर तुमका पळोवपाक मेळटली तुमचेच रिक्वेस्ट केल्ले सॉन्ग मुफ्त मुफ्त मुफ्त. करिया मजा मस्ती आणि धमाल. खय? ओनली ऑन फिल्मोलॉजी. कुछ पता है? फिल्मोलॉजी सिर्फ 3 चीजों के लिए फेमस है. एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. तर पळोवपाक विसरू नका दर आयतारा सांजे 6 वरांचेर आणि रातच्या 9 वरांचेर आणि रिपीट टेलिकास्ट तुमका पळोवपाक मेळटले ह्या दिसा. सो वॉच द शो. Don't angry me. Everybody, this is DJ Corvin and watch Beats and Tunes, the only
program that speaks music in your language. May it be English, Hindi, or any regional language, we have it all for you on Beats and Tunes. So once again, let's rock on RDX with Beats and Tunes. Every Tuesdays, Thursdays and Saturdays at 6 p.m. and 8 p.m. And if you miss that, we'll toss it up with extra show on Sundays in the afternoons. So till then, watch Beats and Tunes and let's keep rocking. Welcome back. We have with us Joe Boy, one of the person who has been booked in 12 cases and right now he stands acquitted from all the cases, but his name still is being figured in media. Joe Boy, last year, not so far, Hali's, there was a case wherein police have said कि then Home Minister Ravi Naik's son जो रॉय आशिल्लो तेका मारपा खातीर तुवें मायकलाक सुपारी दिली. मायकल फर्नांडीस जो चोर ताणें कन्फेशन केलें कस्टडीन. तुका कोणे सुपारी दिली तेका मारपा खातीर? ही सगळी फोट म्हाका फ्रेम केल्लो एका ऑफिसरान. तो ऑफिसर म्हाज्या फाटीक आदीं साण जेन्ना ताणें PSI म्हणून पोस्टींग घेतलें गोंयांत 1996 or 97 तेन्नाच्यान तो म्हाज्या फाटीक आसलो. कित्याक तेजे आनी म्हाज्या दुस्मानाचे बरे टर्म्स आसा एकामेका कडेन. तेज्या नंतर तेणें 97 म्हाका सामन धाडलें की सावन तुजेर एक केस रजिस्टर्ड म्हणून. हांवें म्हाज्या आयुश्यान एंटायर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन केन्ना कोणाक गाय सावना, केन्ना कोणाक मोठे दोय करून पळोवना. पूण तरी ताणें म्हाका सामन धाडलो आनी तोय जाल्यार मेर्से सायबिणीच्या फेस्ता आदले दिसा की तुवें 13 संडे प्रोड्यूस जावचो म्हणून रिबांदर पुलीस स्टेशनार. तेन्ना पुलीस स्टेशन जालें, आतां आउट पोस्ट जालें तें. आनी हांव वचोंक ना कित्याक हांव गिल्टी नासलो पळय भोगल्यात कामां. मागीर हांवें एका फ्रेंडाचो इन्फ्लुएन्स यूज करून गेलो थिंगासर. थिंगा वचना फुडें ताणें म्हाका ह्युमिलेट करपाक स्टार्ट केलो. त्याच ऑफिसरान? त्याच ऑफिसरान. तेन्ना खंयचो रँक आशिल्लो तेजो? PSI रँक आसलो तेजो. PSI. हय. हांवें ताका विचारलें म्हाका कित्याक हॅरेस करता तूं, कोणाच्या इन्फ्लुएन्साचेर? म्हाज्या ओपोनंटाच्या. मागीर तो चिंतूंक पडलो. मागीर ताणें म्हाज्या ओपोनंटाक हाडलो. हांवें ताका चॅलेंज केलो ओपोनंटाक. चड उलोवंक लागलो म्हाज्या कडेन. ताका सांगलें ते 35-40 लोक धाडचे फाटीचे, तूं एकलो कित्याक जोगणना म्हाका कडेन. सो बेसिकली द गँग रायवलरी. हय, गँग रायवलरी जाली ती मागीर. बॅक टू 2011 यू आर अक्यूज की तुवें सुपारी घेतली आनी थ्रू मायकल यू आर ट्रायंग टू किल रॉय. 2010 तें 2010 सप्टेंबर म्हयन्यान हो मायकल म्हणटा तो प्रोफेशनल चोर. तो सांपडलो चोरी करतना. तेज्या बरोबर कोण एस्टेट आसले तेका हांव वखतालो. म्हाका तेंचे इंट्रोड्यूस जाले हावजींग बोर्डान. म्हाज्या हावजींग बोर्डानूय फ्रेंड आसा जे दिगंबर कामलाचे वेल विशरायज वोटरूय आसा. सो तेंच्या थ्रू एक एसोसिएट मायकलाचो इंट्रोड्यूस जालो आनी त्या कडेन म्हाजो मोबायल नंबर आसलो. जेन्ना ते सांपडले तेंका म्हाजें नांव मेळ्ळें मोबायलाचेर, नरुला खान म्हणून. आनी मागीर तोच जो पळय PSI म्हाका स्टार्ट केलो हॅरेस जावपाक 1997 तेणेन म्हाका 2001 हॅरेस केलो. तेन्ना तेजो DYSP रँक आसलो एट द टायम्स ऑफ आर्म्स केस. ओके. आनी आतां 2010 तेणें चान्स घेतलो म्हाका फॉल्सली फॅब्रिकेट करपाक. आतां कितें आसता? आतां SP आसा. SP. सो ताणें फॉल्सली फॅब्रिकेट केलो म्हाज्या ओपोनंटाक हॅपी करपाक. आनी इलेक्शनाचे दीस पावलेले सो तो इलेक्शना पयलीं म्हाका शिरकोवपाक सोदतालो, केसीन घालपाचो. सो बेसिकली तूं मायकलाक वळखना? हांव मायकलाक वळखत ना. लायफ टायम केन्ना. फर्स्ट टायम पयलें हांवें जेन्ना मायकल सेकंड टायम पुलिसांन धरला 28 जानेवारी ह्या वर्सा तेन्ना म्हाका पोरुणी PIन सामन केल्लो 30 जानेवारी कन्फ्रंटेशनाक. तेन्ना आमचें आमने सामने जालें म्हाजें आनी मायकलाचें. आनी PI न्हिचाल्लो मायकल हेणें तुका सुपारी दिलेली. मायकल म्हाका डायरेक्ट सांगला जो आपणें तुजें नांव काडूंक ना, आपणें तुजें नांव आयकलां पूण स्टार्टींग सावन SP तुका फसोवपाक सोदतालो म्हणून. म्हणजे मायकलाच्या तोंडांतल्यान रॉंग काडलें अशें म्हणटा तूं? मायकल उलोवंकूच नासलो खंय तेन्ना. मायकल म्हाका हाच्या फुडल्यान सांगलें आनी PI माडोलकराच्या फुडल्यान सांगलां तो उलोवच ना. सो हें उलोवंकूच ना म्हणून हांवें सुपारी दिल्या म्हणून. आनी ताणें सांगलां स्टार्टींग स्टेटमेंट टील आतां पासून सांगता तुका SP फसोवंक सोदतालो म्हणून. अप टू SP इट वाज नॉट होम मिनिस्टर. होम मिनिस्टरान मागीर एडवांटेज घेतली. ताका सिंपथी मेळ्ळी कित्याक लोकांचे मनान आसलें तो स्कारलेट मर्डर केसीन तेजो चलो इनवॉल्व आहा, ड्रग नॅक्ससाना. म्हाजे केसींतल्यान ताका सिंपथी मेळ्ळी आनी म्हाका स्केप गोट केलो हितून. तूं गायब जालो गोंयच्यान? गायब म्हणजे हांव गोंयांत आसलो. हांव एवॉयड करतालो, प्रिवेंट करतालो.
You are most wanted. You are most wanted. वॉन्टेड पूण हांव गोंयान भोंवतालो ते पुलिसांचे न्हू पुलिसांक सोदून काडून घालो म्हाका. पण तुका जेन्ना ही खबर कळटा तेन्ना तूं पुलीस स्टेशनार कित्याक वचूं ना बाबा आपूण आपणे सुपारी कोणाक घेवन आनी काय हांव सांगना कित्याक हेज्या पयलीं म्हाका 12 केसींनी स्केप बोट केल्लो आहा तेणी. सो ही फर्स्ट तेन्ना होम मिनिस्टर पावर नाहलो. होम मिनिस्टराचें एक उतर म्हणलें पुलीस नाच कोतले जाली कटपुतले कशे आनी पुलिसांक कितें जालें एप्रिशिएशन. सो बेजिकली तूं मातसो भिलो. पळय हांव भिलो म्हणजे प्रिवेंट केलें कित्याक एक म्हणा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर म्हणून. तूं गेलो कित्याक नंतर कन्फ्रंट जावपा मायकला वांगडा तें बेल जावंक न्ही. पयलीं तुवें बेलाक पयलीं हांवें बेल एप्लाय केली न्हू 2011 26 एप्रील म्हाका एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट जाली. आनी कंडिशन म्हाजेच फेवरान जालें. जरी तर पुलिसांनी म्हाका अरेस्ट केलो जाल्यार विदीन सेम टायम म्हाका रिलीज करचो म्हणून विथ श्युरिटी बॉन्ड ऑफ 10,000 एमावंट. ओके सो तुका बेल मेळ्ळ्या नंतर यू वेंट यू कन्फ्रंट. ना मागीर तेणी म्हाका पुलिसांनी समन केलो 3 फावट गेलो पुलीस स्टेशन PI नासलो तेन्ना मंजुनाथ PI मंजुनाथ देसाई 3 पुलीस स्टेशन हँडल करतालो एडिशनल चार्ज. सो मागीर तो येवंकूच ना हांवें लेटर दिली भितर सावन तुमकां जेन्ना गरज आसा तें नांव येता म्हाजो फोन नंबर सगळें मेन्शन केलें. यू नो रॉय पर्सनली. हांवें रॉय केन्ना मेळोंकूच नाहलो. मायकलाक केन्ना मेळूंक ना. ओन्ली मायकलाच्या एसोसिएटाक तुका खबर एसोसिएटाक वतालो तेजे. ओके 1990s or 80s लेट 80s टायमार हांगा जेन्ना सांताक्रूज मेर्सेस गँग वॉर्स जाताले तेन्ना यू आर वन ऑफ द पीपल जो परत लायमलायटीन येतालो झगडी करपा खातीर हेंचे करपा खातीर. यू ओन अ गँग तुजे कडेन गँग आसा. ना गँग ना आनी हांव लायमलायटीन लेट 80s येवन आनी स्टार्टींग 80s येवंक ना. 90s आयला. 90s आयला. तुजे कडेन गँग आसा. गँग नासलें हांव एकलोच. एकटो म्हणजे तितले जाणांक कशें झगडटालो. एकटोच म्हणजे कितें हांव सारको श्रूड पळय म्हाका कॉलेज वायसीस ना हांव सोरो पिना सिगरेट पिना म्हाका कॉलेज चेडवांचेय वायसीस ना म्हणजे आतां लोक थोडे पयशे दिवन चेडवांक वयता म्हाका तसले वायसीस ना. गर्लफ्रेंड आहा म्हाका नो डावट 4-5 गर्लफ्रेंड आहा म्हाका पूण डिस्क्रीट अफेयर. दॅट इज अ वायस. इट्स नॉट अ वायस इट्स अ पॅशन यू कॅन से. वायस म्हणजे कितें चलयेक जो पयशे दिवन विंगडी करून दादूसपण घेता ते वायस. बट तूं गँगस्टर्स म्हणून आसा जेन्ना तूं यू आर अ डॉन यू आर गँगाचो लिडर तूं तुज्या अंडर काम करता. म्हाज्या अंडर काम करपी मनीसूच ना जाल्यार डॉन आनी खंयचो जातलो. सिंगल हँडेड वन मॅन शो. यू आर मार्शल आर्ट ट्रेन. नॉट रियली बॉक्सिंग ट्रेनिंग आनी पळय आयज काल कितें मार्शल आर्ट्साची गरज ना तूं गट्स झगडटलो जाल्यार. ओके वन मोर थिंग वन इम्पॉर्टंट थिंग डू यू गॅम्बल. पळय गॅमलिंग करता पूण कितें एडिक्शन न्हू तें एक लेजर टायम पॅशन खंय म्हाजी न्ही. ओके सो यू हॅव नो एडिक्शन अबाउट. नो एडिक्शन इन एनी वायसीस. ओके वन मोर थिंग यू tried contesting every time there is a Santa Cruz constituency election, there is assembly election in Santa Cruz constituency, you fill your form. लोग तुका मत मारिना तू पडटा but you make it a point that you fill the form just because you don't want to go in jail that time as a preventive measure. ना फॉल्स न्ही कित्याक पळय म्हाजी जेन्ना केसी एक्वीट जालो हांव केसींलो म्हाका पुलिसांक वचपाचें ना तें तुका सांगलां स्टार्टींग टील लास्ट इलेक्शन लिवन पुलिसांनी म्हाका विक्टीम केला 151 बूक करता सायन करता तें व्हडलें मेजर सेक्शन न्हू पूण हांव कित्याक फॉर्म फील करता म्हाजी आदीं सावन उमेद आहली पॉलिटिक्सान येवपाक आनी एक्सपोज जावपाक. जे मेरेन तूं फॉर्म भरना ते मेरेन तुका ओपनली भोवंक मेळना तुका डिफरंट वॉर्डांनी वचोंक मेळना डिफरंट एरियांनी लोकांच्या घरा समोर. सिरियसली हांव फुडल्या 5 वर्सांनी हांव सिरियसली कॉन्टेस्ट करता. With this we'll take a short break. We are with Joe Boy, a person who has been involved in 12 cases and he says in all the cases he has been acquitted by the courts. One more thing, he has said that he has no vices except for few girlfriends. We'll take a break with this. We'll come back again. We'll have Joe Boy more talking about his political passion. Keep watching RDX.
Welcome back. We have with us Joe Boy, a person who has several cases against him, and he says, as usual, he has been acquitted. He says all was due to self-defense. Joe Boy, politician is Joe Boy. म्हणजे आता रिफॉर्म झालो, तुका आता झगडी करपाची ना, सो यू वॉन्ट टू फायट थ्रू डेमोक्रेसी. सिरियस पॉलिटिशियन जावपाक सोदता तूं? सिरियस पॉलिटिशियन आसा. नेक्स्ट इलेक्शनूय कॉन्टेस्ट करतलो? नेक्स्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो आनी जिखपाचे प्रयत्न करतलो. तुका इतली कमी मतां कित्याक पडटा तर इफ यू आर व्हेरी पॉप्युलर म्हणजे कितें आसा इलेक्शनाक बोहल्यार बेश्टो जायना तें, ताका तुका खर्चूय करचो पडटा. आनी हे फावट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन व्हडले तायकून बोहले जे कडेन कोट्यांनी पयसो आसा. मनी पावर आनी मसल पावर दोन तें लोक समजना. लोक पयशे घेता आनी तांकां मतां मारता. लोक मतां मारता. लोकांची कितें जालां, लोकांची स्टोरी जाल्या शोले पिक्चर भाशेन. एकदां तेंच्या मनान गेलें न्हू गब्बर सिंग आहा म्हणून, तेच फेरान भियोन रावलेले. सो ते तुका भिता काय तुज्या ओपोनंटाक भिता? ओपोनंटाक भिता. म्हाजें कितें जालां, हांवें आजुनी फूल स्विंग वचोंक ना पॉलिटिक्सान. म्हणजे हांवें म्हाजी आजुनी सोशल एक्टिविटीज स्टार्ट करूंक ना सारकें म्हणल्यार. सो यू वॉन्ट टू बी अ सोशल वर्कर? या सोशल एक्टिविटीज म्हाजी स्टार्ट करूंक जाय, लोकांक दाखोवंक जाय म्हाजी केपेबिलिटी कितें ती, आनी तेच्या नंतर मागीर फुडें पावल घेतलो. होम मिनिस्टर पर्रीकर, होम मिनिस्टर रवी नायक, हू इज गुड? दोगूय तसलेच. एक सायड कोयनाची एक सायड म्हणटा न्हू, ते पॉलिटिशियन ते भाशेन. दोगूय वायट? दोगूय वायट आनी इवन पुलीसूय वायट. पुलीस कितें जाता, पुलीस तेंचे कटपुतले जाता. जरी तर एक बरो खोडेगान ऑफिसर आसा आनी सारको डिटर्मीन आहा बाबा आपूण जस्टीस दितलो, जाल्यार तेंच्यान लॉ हातीन घेवन वता. पूण हिंगा कितें जालां, हिंगा पुलीस कटपुतले जाले. सो बेसिकली ऑल दीस फ्रेमिंग वॉज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स? पळय, कित्याक म्हाजो ओपोनंट एक पॉलिटिशियनाचो चलो. तुजो ओपोनंट पॉलिटिशियनाचो चलो, आनी तो पॉलिटिक्सान आहा आतां. सध्या पॉलिटिक्सान? सध्या असेंब्लीन आसा? ना, असेंब्लीन ना, पूण सोशल एक्टिविटीज चालू आहा तिचे. आनी तेजो आवय किंवा बापूय ती असेंब्लीन आसा? ना, ती पडली. यू वॉन्ट टू नेम? ना, ड्यू टू स्टडीचे प्रॉब्लम. ओके. सो तो पॉलिटिशियनाचो चलो, तो पॉलिटिकल वापरून तुका परत परत फ्रेम करतालो? म्हणजे हे लास्ट आतां रॉय नायकाची जी गेम आहा ती एसपीक धरून ताणें फॅब्रिकेट केल्ली, हे म्हाज्यान डायरेक्टली सांगूं जाता. आतां सेकंडली आतां बीजेपी गव्हर्मेंट आसा, आतां पर्रीकरान सांगलां की नो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. यू फायंड लिटल सेफ, बेटर? इन वॉट पॉलिटिकल? म्हणजे ताणें सांगलां की ऑफिसरांक की तुमी कोणूय पॉलिटिशियन कितें सांगल्यार आयकूं नाका, तुमकां जे खरें दिसता तें करा. फॉर एक्झाम्पल क्रायम जालो जाल्यार तूं बूक कर. ओके, पॉलिटिशियनान सांगलें म्हणून तूं बूक करपा रावूं नाका म्हणून. सो नाव जो बॉय फील्स सेफर बिकॉज टायम एंड अगेन यू से आय वॉज फ्रेम्ड. सो नाव एटलीस्ट यू आर सेफर? ना पळय, म्हाजें कितें जाणा, हांव केन्नाच कोणाचेर पातें ना. एकदां म्हाका दिसलो मनीस वायट तो वायट म्हाका नदरेन, तो कितलोय बरो आसा. आनी पुलीस डिपार्टमेंट म्हणजे सारकेंच हडशीक डिपार्टमेंटी. सो भाव घेवन पुलीस जालो जाल्यार तुका वडोवपाचो ना. यू डोंट ट्रस्ट देम? आय डोंट ट्रस्ट पुलीस. इवन ना? ना, इवन ना. इनफॅक्ट आय मेड मच लेस बर्डन फॉर देम बाय चॅलेंजींग दीस गुंडाज. पूण तेणी म्हाका उलटो फ्रेम केलो. हाव इज दॅट? पयले असो फियर आहलो गोंयान की हुमक्यांचें नांव काडल्यार पुलीस लेगून भिताले, आनी तेंकां कोण टॅकल करपाक ते कितें करताले, इन्फ्लुएन्स यूज करताले मिनिस्टरांचो, एमएलएंचो. पूण जेन्ना पळय हांवें स्टार्ट केलें ह्या मनशांक चॅलेंज करपाक, हांवें म्हाजी वन मॅन कॅपेबिलिटी दाखयली, तेन्ना थोडे ऑफिसरान म्हाका एप्रिशिएट केलो. पूण थोड्या पुलिसांनी कितें केलें, आपणाचें प्रमोशनाक ट्रान्सफर कितें मेळता म्हणून फॅब्रिकेट करीत रावलें म्हाका. सो तूं स्केपगोट जायतलो? हांव स्केपगोट जालो. आनी जालें कितें, हांव असो केन्नाच मिडियाच्या समोर येवं नाहलो. म्हणजे हांव रावलो म्हाजी शेंपडी दुखोसर पळयतलो कितलो. पूण जेन्ना रॉय नायकाचे केसीन म्हाका एक्यूज केलो तेन्ना म्हाका जायतें वायट दिसलें, कित्याक म्हाका जायते त्रास जाले, म्हाका जायतो कोर्स करचो पडलो. So now you are before media. Your life is open. Life is open. जेन्ना मिडियाकूय आश्वासन येयलें की बाबा हांव तो मनीस न्हू जो म्हाका फॅब्रिकेट केल्लो तुमी पळयलो, सो हांव फ्री. आतां मिडियान येतकर लोक तुका अशे रस्त्यार वळखतात? म्हाका सगळे वळखता, बरो रिस्पेक्ट दिता आनी हांवूय तेंकां जाप दिता. ओके, वन मोर थिंग, जो बॉय, अनदर लायफ, दिस इज हायपोथेटिकल क्वेश्चन. ओके, परत बरें लायफ दिलें जाल्यार यू वूड गो फॉर गुड लायफ? बिकॉज कोणें तरी मारलें म्हणून तुवें कोणाक तरी मारलो आनी थंयच्यान जें स्टार्ट जालें पळय, दॅट बिकेम अ प्रॉब्लम ऑफकोर्स फॉर यू ऑल्सो. सो नेक्स्ट लायफ, इफ यू वॉन्ट अ गुड लायफ, तूं वॉट कायंड ऑफ लायफ यू वूड लायक टू लीव? लायफ म्हणजे हांव लायफ बरें जियेता. कितें जालां आतां चोय, म्हाका कोणा कडेन भीक मागूं नाका, कोणा कडेन हफ्तो घेवंक नाका. म्हाजे थोडे वेल विशेस आसा, म्हाजे भाव भायर आसा. जेन्ना म्हाजे बिजनस
स्लो आसता तेन्ना हांव ते कडेन पयशे घेता रीण कशें अशें करून म्हाज्या वेल विशरा कडेन रीण घेतला आनी हांव रिणांनी आहा तेंचे हांव फारीक करता पयशे लायफान बरें जियेता पूण कितें आहा एज अ दादलो मनीस कोण तुज्या आंगार येयलो आमी कांकणां घालपाची न्हू. सो यू डोंट रिपेंट. आय डोंट रिपेंट. केलां तें बरें केलां म्हाजें सेल्फ डिफेन्स देखून आयज तुजे समोर हांव फिजिकली फीट नाल्यार हांव खाटीर आसपाचो खंयसर म्हाका स्कार्स आसपाचे चिल्लेले पूण हांव सेफ आहा सारको. Okay, again back to your viewpoint as politician. You are a gambling. You are a gambler. You say. Ata you will not be able to go for gambling. कित्याक? Because there is amendment to the act. Amendment तेणें चिंती नॅशनल अमेंडमेंट पास केलो बिलान तो. According to Indian Constitutional Act, Article 14-15, you cannot violate and discriminate public interest. So you support. आता तेणें कितें केलां? तेणें हे लोकांचे गोंयान कितें आहा? गोंयान लोक चडशे बोकडे. फुडल्यान बोकडी धरीत न्हू बोकड्या मातशें चलत वयता बोकडी हाडल्यान लोक कॅल्क्युलेटीव मायंड यूज करना लोकांक कितें दिसता हो हेणें बरें केलां बरें म्हाज्यानूय करूं जाता कित्याक आमचोच पयसो लुट्टा आनी मिनिस्टर आमचेरूच So you चोचयता. support gambling. सपोर्ट गॅमलिंग इज अ पॅशन फॉर मी. Otherwise also कोणी गॅमलिंग पळय जरी तर आतांचो गव्हर्मेंट गॅमलिंग बॅन करूंक सोदता काजिनो जाल्यार ते मोडगो कित्याक बॅन करना मोडगो बॅन करना जाल्यार मोडगो रेग्युलरायज करूंक जाय तेंगे इनकम टॅक्स तेंचे टॅक्स रेवेन्यू घेवंक जाता मडक्याचे वयल्यान लिगल केलो जाल्यार दिसाक आमचो गोंयचो भुरगो तसोच गव्हर्मेंट एम्प्लॉई लाखांनी हे वता कोट्यांनी बीड येता तेंगा मडकेकारांक आनी मडको येवपाक तुका एंट्री काडपाची गरज ना कोणी वचून ना कोणें वचूंक ना बुकींग कोणें एंट्री नाका तुका वेरएल्स काजिनोन वचपाक 3 ते 4,000 एंट्री आसली तीच आतांच्या सीएमान रिड्यूस केल्या टू 500 म्हणजे धाकट्या कॉलेजीच्या भुरग्यांच्यान न्यू एक्सेस घेवंक जाता थिंगा 500 रुपया आयज 500 रुपया कांयच न्हू एक आदेसान भुरगो म्हणटा 500 रुपया. सो हो तुजो पॉलिटिकल व्यू पॉयंट एंटायर. हो पॉलिटिकल व्यू. सो हांव कितें म्हणूंक सोदतां हे पळय गव्हर्मेंट कालचो गव्हर्मेंट आनी आतांचो गव्हर्मेंट आहा न्हू त्या लोकांक फूल करता म्हणजे काँग्रेस गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंट कांयच फरक ना फकत हो आपणाचे दोळे चादो दाखयता आनी तो कांय चादो दाखयता. Okay, last question. Now again, I had asked you this question. आता in future, are you afraid की तुका परत फ्रेमिंग करतले खंयचे तरी केसीन घालतले? आतां इतल्यो केसी म्हाजे फ्रेम केल्यो फॉल्सली आर्म्स एक्ट मेजर सेक्शन 506 504 आनी अटेम्प्ट टू मर्डर म्हाका तेन्ना भंय दिसना आनी हेजे फुडें कितें भंय दिसतलो. So तूं fear free ना आय एम प्रिपेर्ड फॉर एनी कॉन्सिक्वन्स. Okay. With this we end our interview. We had with us Joe Boy, a person who had got 12 cases under him, and all he says were acquitted. He said it was all self-defense, and there was one case under Arms Act also under him. He failed. He says that all these cases were framed, and even now he says you never know. He may be framed again in some other case, but he says he is living a peaceful life. With this we end our interview. Keep watching RDX.